फोंड्या कुर्टी पॉवर हाऊसाक मंगळारा दनपारा उजो लागलो. उज्यान महाराष्ट्रांतल्यान येता त्या मेन पॉवर लायनीचे थोडे भोव लुकसाण जाला. फोंडेच्या फायर ब्रिगेडीन लुटून उजो आटपा हाडलो. ताका लागून चड लुकसाण जावपाक पावलें ना. गोंयचे वीज पुरवणेचे परिणाम जावचो ना म्हणून ई सांगता. आमचे TP1 म्हणून आसा न्ही फिडर TRE पोंडा 220 kV लायन ताजो हांगा हें जालें. एक लायटनींग एरेस्टर पयलीं आमचे सिटीक उजो पेटलो आनी ते उजो पेटले उपरांत ज्यो हें आसलें आनी दोन एक CVT आनी लायटनींग एरेस्टर आनी PT तिनूय डॅमेज जालें आनी हाका पयलीं उजो पेटलो आमच्या सिटीक. आनी आमी ते इमिडिएटली फायर ब्रिगेडीक बी आफयले आनी उजो रोखडोच कंट्रोल केलो. ताजे खातीर मेजर अशे कांयच डॅमेजीस जाले ना. इमिडिएट आमी एक्शन घेतली सगळ्या आमच्या स्टाफांनी हांगा. ही मेन लायन जी कर्नाटकाच्यान येयल्या ती कर्नाटकासून न्ही, महाराष्ट्रान. ना आमच्यो तश्यो 2 लायनी म्हापसासून येता 220 आनी 2 तियारीसून तियारी एक आनी एक हांगासून येता कोल्हापूरसून. ती तातुंतली एक लायन ती हें जाली. कोल्हापूरची काय तियारीसून येता ती डॅमेज. कोल्हापूर. सो ताजो कितें इफेक्ट जातलो गोंयान लायटी? ना आमी ते सगळे रिस्टोर केले. 4 लायन्स अवेलेबल चार आसा. आसात. तातूंतली एक लायन गेल्या 3 लायन्स आमच्यो लोड शेअर करतले. तसो कोणाकय प्रॉब्लेम ना काय ना. कितले लॉस बीन कितें एस्टिमेट केला तुमी? लॉस आमी अजून काय एसेस करूंक ना. आमी करतले सबसिडी. फायर म्हळ्यार हीट बी खूब जाल्ल्या कारणान आनी हाजे खातीर जाला एजिंग आणि एजिंग खूप वर्ष झाली. खूब वर्सां न्हय सबस्टेशन. सबस्टेशन व्हेरी ओल्ड सबस्टेशन 45 इयर्स सबस्टेशन. उजो कसो लागलो तेका अजून कळूंक ना. Fire station received call at 2:45 stating that the transformer caught fire at near Goa Dairy, Ponda, Goa. Immediately we rushed to the site and extinguished the fire, and fire is under control. Detected? Exact cause of fire is not yet known, but we will confirm from the electricity department what is the exact cause of the fire. We have received call at 2:44 p.m. Took around 15 minutes to extinguish this fire. पुरवठा खातीर वेग प्रभू. घेऊया एक ब्रेक.